परवरे फ्लायओव्हर बांधपाक सुरुवात जाल्या उपरांत तशेंच रस्ते रुंद करूंक नाशिल्ल्यान वेगवेगळ्या सुवातींनी येरादारीची कोयडी जाता। भौशीक असुविधा मतीन घेऊन आम्ही संबंधित खात्या वांगडा संयुक्त नियाळ घेतला आणि 5 डिसेंबर मेरेन काम पुराय करून दुरुस्ती उपाय चालीक लावपाक सांगला, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन आयज पत्रकारांक सांगले। पावस सोंपलो, अजून रस्ते चालीक लागना, ताजे खातीर ही समस्या जाता। ही समस्या फक्त पर्वरीच्या थळाव्यांकूच न्हय तर गोंयांत येवपी पर्यटकांक लेगीत जाता। ट्युरिस्ट सीझन चालू जाल्ल्यान येता त्या 3 म्हयन्यांनी 3 पट्टींनी येरादारी वाडटली। जाता तितली मदत लोकांक करप आणि काम बऱ्या प्रमाणात करप हे विशय संबंधित खात्याकडेन मांडला। परवरेंतल्या पंचायत वाठारांक ट्राफिकाचो त्रास जाता। वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केल्यात। परत एक्शना सयत फीडबॅक आणि जाप 10 ते 15 दिसां भितर दिवपाक लायला, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। हायवेची जी कामां चालू जाल्या ते स्वताच्या कॉन्ट्रॅक्टराचे जे कॉर्डिनेटिंग इश्यूज येतात ते लास्ट 15 दीस दिवाळीचे पयलींच्यान आमी समज धरलो जाल्यार दिस इज कंटिन्युअसली बीन कमिंग एज अ कन्सर्न फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ परवरी। आमचे परवरीचे रेजिडेंट्स आसा आर व्हेरी प्रो डेव्हलपमेंट एंड दीस पर्टिक्युलर फ्लायओव्हर वील बी अ बोन फॉर ऑल ऑफ अस। सो ताज्या खातीर जे इश्यूज येवन जे लागले त्या विशयांचेर वी नीड टू एन्श्युअर दॅट देर इज अ स्मूथ फ्लो टेकिंग पीपल इन टू कॉन्फिडन्स। सो एक म्हणल्यार रोड वायडनिंग जे तांणी प्रॉमिस डेट केल्ल्यो त्यो अजून पर्यंत प्रॉमिस डेटी प्रमाणे जावना। आमी नवे रोड एक चोगम रोडा वयल्यान कनेक्टिंग टू वाटेर हांगा डेमेंडी वॉल देवती काडटकर तो रस्तो एक्सपर्टायट करपाक जाय। आमी हेवटेंतल्यान होली फॅमिली चर्ची कडल्यान स्कुला कडल्यान रस्तो घेतिल्लो तो बेगीन जावपाक जाय। होली फॅमिली जंक्शन आसा चर्चीचें तें ट्रॅफिक कंजस्टेड जाता तें जावपाक जाय। मागीर ट्रॅफिक पुलिसी कडेन उलोवन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द सिग्नल्स विजावीज मॅन्युअल मॅनपावर म्हणजे जो आमकां पुलीस जाय एट वेदर होमगार्ड्स IRB नाल्यार पुलीस ट्रॅफिक टू मॅन दीज जंक्शन्स ते पळोवंक जाय। खुबशे एरियाज छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू आसा तो रस्तो डिलेपिडेटेड जाल्ल्यान ट्रॅफिक खूब स्लो डावन जाता। अशे कितलेशेच एरियाज आसा वेर रोड्स नीड टू बी डन अप। आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्ले आनी मागीर PC मुख्यमंत्र्यान डायरेक्शन दिल्लें की ताबडतोब हे घेयात आनी पयलें करून दियात। पावस सोंपलो, अजून पर्यंत हे रस्ते चालीक लागना आनी ताज्या खातीर खुबशे जाग्यांचेर वी आर फायंडींग दीज प्रॉब्लेम्स which is not only causing problems for our locals but also people traveling from north to capital city जातूंतल्यान ट्रॅफिक टायम जो लागला तो भरपूर लागता। थोडो आमी सोसूंक शकता पण बियॉन्ड कॅपॅसिटी गेली जाल्यार त्रास जाता। थोडे एरियाज डिफेन्स हावसिंग बोर्ड खुबशे असले आमचे एरियाज आसा इन वेरियस पंचायत्स ऑफ परवरी आर गेटिंग अफेक्टेड बाय मल्टिपल ट्रॅफिक। सो ते बॉटलनेक्स कशें काडप, ट्रॅफिकान कितें करप, ऑल्टरनेट कोकेरो जंक्शन ओपन करूंक मेळटा काय ना, हे वेगळे वेगळे विशयांचेर चर्चा जाल्ली आसा। एक 10 ते 15 दिसान वी हॅव आस्क्ड देम टू गिव अस अ फीडबॅक एंड द आन्सर विथ द एक्शन टेकन ऑन टुडेज मिटींग आनी ते रिव्यू घेवच्या पयलीं नेक्स्ट 15 दिसाचो तांकां ऑलरेडी हे जे तुमकां सांगलां ते एक्शनेबल पॉयंट्स करपाक लायिल्ले आसा। हायवेचें काम चालू जाता आसतना मिनिमम त्रास लोकांक जावचो आनी न जावचो म्हणून आमी आमचो प्रयत्न आसा आनी ताज्या खातीर वी नीड टू एन्श्युअर दॅट ऑल दीज थिंग्स आर इन प्रॉपर शेप।